नमस्कार. पळया अपडेट खबरो. काणकोणा कोसळिल्ल्या बिल्डिंगेचे केशीत कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसाय आणि उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शिरोडकाराक अटक. 32 लोकांचो गेलो जीव. कुडी काडपाचे काम तात्पुरते बंद. गोयच्या मायनिंगातल्या बेकायदेशीर गजालींकडे गोयचं सरकार करतालो दुर्लक्ष म्हण आपणे मायनिंग वडयले बंद. जयंती नटराजनाचे वक्तव्य. जयंती टॅक्साचेर मोदीन मारिल्ल्या टोमण्याक जाप. वास्को बलात्कार केशीचे वर्स तपास आसा थंयच. सीबीआयचोय तपास फुडें वचना. पुरावे ना. तेजपालाच्या केशीतली पुलिसांची कापासदाद खंय पावली? पर्रीकार सरकाराक प्रस्न. लैंगिक अत्याचाराच्या केशीत तरुण तेजपालाची न्यायालयीन कारवाई 14 दिसांनी वाडयली. जामीन अर्जाचेर पणजेचे कोर्ट बुधवारा दितले निकाल. लोकसभेची वेंचणूक फेब्रुवारी सोंपता म्हणल्यार जाहीर. 5 ते 6 टप्प्यांनी वेंचणूक. जनमत चाचण्यांचेर बंदी घालची. रायट टू रिकॉल सध्या अशक्य. वेंचणूक आयुक्ताची माहिती. आणि माशा काणकोणा धरलो काळो बिबटो. बोकडां सुणी मारता म्हण लोकांच्यो येताल्यो कागाळी. राना खात्यान लायिल्लो सापळो. असले आनीकय बिबटे आसात म्हण लोकांक भंय. खबरो विस्तारान. काणकोणा कोसळिल्ल्या बिल्डिंगेचे केशीत कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसाय मंगळारा सकाळी पुलिसांचे स्वाधीन जालो. थंयचो पालिका मुख्याधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शिरोडकाराक काणकोणच्या पुलिसांनी अटक केल्या. इतले मजगती चिड्डल्ल्या कामगारांच्यो कुडी सोदपाची मोहीम सध्या तात्पुरती थांबयल्या. झारखंडाचो कामगार पंकज गोस्वामीची कूड सोमारा सांजे टीमीच्या हाताक लागली. 32 जाण हे बिल्डिंगेपणां चिड्डून सोंपल्यात. मात बिल्डर अजूनही पुलिसांच्या हाताक लागना. काणकोणा कोसळिल्ले रुबी रेसिडेन्सी बिल्डिंगेचो कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसाय मंगळारा सकाळी काणकोणा पुलिसांच्या स्वाधीन जालो. मडगांवच्या न्यायालयान ताचो अटकपूर्व जामीन अर्ज सोमारा भायर मारिल्लो. काणकोण पुलीस ताका मडगांवच्या कोर्टान रिमांडा खातीर व्हरतले. काणकोणचो उपजिल्हाधिकारी आनी पालिका मुख्याधिकारी प्रशांत शिरोडकाराक सोमारा राती अटक केल्या. रुबी रेसिडेन्सीक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दितना गुड्डलसांव केला आनी लोकांच्या मरणाक जबाबदार थारला म्हूण शिरोडकाराचेर आरोप आसा. ताका आज रिमांडा खातीर मडगांवचे कोर्टान व्हरतले. हे पयलीं पालवी टावन प्लॅनर आनी पालिका अभियंत्यांकय भितर उडयला. 10 दिसांची धडपड, येस अपेस, वाद, ढिगारे काडपाक लागिल्लो कळाव आनी अडी अडचणी उपरांत चिड्डल्ल्या कामगारांच्यो कुडी सोदपाची मोहीम सध्या तात्पुरती थांबयल्या. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 32 मेरेन पावला. ढिगारे काडपाचें काम आयतारा थांबयल्लें तेन्ना कामगार पंकज गोस्वामीची कूड अजून भितर अडकल्या म्हूण ताचेर लागींच्यांनी विशय काडलो. निमणे सोमारा सांजे एनडीआरएफचे टीमीक ताची कूड मेळ्ळी. अटक केल्लो म्युनिसिपल इंजिनियर अजय नाईक देसायाच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जाली. सुनावणेचेर सरकारी वकील राजीव गोम्स उलयलो. The Honorable Sessions Court has today rejected the anticipatory bail application of the contractor involved in this tragic incident, that is Vishwas Desai. The Honorable Sessions Court has also heard the anticipatory bail application of the municipal engineer Ajay Desai. The matter has been fixed for orders on the 15th afternoon. The Honorable Session Judge has today remanded Mr. Prakash Bandodkar to 7 days police custody. His bail application will come up for hearing on 15th morning. मात काम अजूनय सोपूंक ना. थंयच्यो कोसळपाक तेकिल्ल्यो बिल्डिंगोय मोडपाच्यो उरल्यात. एनडीआरएफ आनी थळाव्या अधिकाऱ्यांक त्या बिल्डिंगांचे केन्ना कितें करपाचे हाचेर अजून कांयच कळिल्लें ना. ते तज्ञांच्या रिपोर्टाची वाट पळयतात. मात फरारी बिल्डर अजूनय पुलिसांच्या हाताक लागना. प्रुडंटा खातीर बबीश बोरकार आनी मयूर नायक. गोयच्या मायनिंगातल्या बेकायदेशीर गजालींकडे गोयचं सरकार दुर्लक्ष करतालो म्हण आपणे गोयचे मायनिंग बंद वडयले. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आसा. आता गोय सरकारान कोर्टाक जाप दिवची पडटली. आदली केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजनान हे उलोवन दाखयला. गोयचे संकल्प रॅलीत मोलीन तिचे कारभाराचेर जयंती टॅक्स म्हण तोमणो मारिल्लो. तिणे मोदीक जाप दिली. नटराजन म्हणटा मोदीच्या धोरणांचेर आपूण टिका करता म्हण तो आपल्याक चिथावंक सोदता.
और हमने तो इनकम टैक्स नाम सुना था, सेल टैक्स नाम सुना था, एक्साइज नाम का टैक्स सुना था। पहली बार हमारे कान पे आया कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। जब तक ये जयंती टैक्स पूरा नहीं होता है, पर्यावरण में, एनवायरमेंट में फाइल इधर उधर हिल नहीं सकती, ऐसा लोग कहते हैं। Mining is a case which is before the Supreme Court. I stopped the mining in Goa because there were possibilities of large-scale illegalities being overlooked by the government of Goa, and therefore I stopped the mining. The matter is in the Supreme Court, and the Supreme Court is going into the matter. We've examined those issues, and I think there is a great deal that the Goa government has to answer for. The present Goa government under Mr. Parikar. So this is a matter which is being examined in the Supreme Court, and the entire issue has arisen out of clearances that were given many years ago, not clearances that were given while I was minister. But the fact of the matter is I stopped the mining. About the personal charge that he's made against me in passing, without absolutely any basis at all, totally false and baseless, is clearly an attempt to intimidate me. It's his brand of personal attack. Because I speak out against him every day. I speak out against his brand of divisive politics. I speak out against his genocide. And therefore, it's a direct attempt to intimidate me. But I will not be intimidated, and I will continue to speak. वास्को बलात्कार केशीक आज वर्स जाले. तपास वर्सा फाटी आशिल्लो थंयच आसा. गोय पुलीस 2-4 म्हयने धडपडले आनी केस काडून सीबीआयक दिली. पूण घडणूक थळावेले पुरावे ना केल्ल्यान सीबीआयचोय तपास धड फुडें वचना. चवकशी करतले जाल्यार सीबीआय बायल अधिकारी सोदतात. आतां फक्त दोतोराच्या रिपोर्टार सेरूच केस फुडें वचपाची. चलयेचो बापूय म्हणटा तेजपालाचे केशींत पुलिसांनी दाखयल्ली कार्यक्षमता आनी शिटूकसाण आपल्या चलयेचे बाबतींत दाखयली ना. पळयात रिपोर्ट. 7 वर्साच्या अल्पवयीन चलयेचेर वास्को स्कुलात दिसा उजवाडे सगळी भुरगीं स्टाफ आसतना बलात्कार जालो. सगळे गोंय शॉकात जाले. केस गोंयच न्ही दिल्ली मेरेन गाजली. काळजाक हात घालपी हे घडणुकेक आज वर्स जाले. मात तपास कसोच फुडें वचना. चलयेचो बापूय प्रुडंटा कडेन उलयलो. Tejpal is from Delhi, and that girl is from Mumbai, and that girl has revealed that she has been raped after 12 days, and after 12 days that she is getting that my daughter, her case was happened on the same day, on the crime branch appeared on the same day. My next time is that I have prepared a file which you have seen. You can take. I prepared a file. I am sending this file to the governor, and if the governor is failing on the same, I have also made preparation to send the file to the President of India with all evidences. सामाजिक वावुरप्यांनी परिकार सरकारचेर फोग काढलो. तेजपाल प्रकरणात गोंया भायल्या आनी हाय प्रोफायल केशीत सरकार सुपर एक्टिव्ह जाले. मात गरिबाचे धुवेक वालिना. सगळ्यांचो हो एकूच आरोप. सरकार आनी गोंयचे पुलीस फेल्युअर जाले की चलयेक न्याय दिवपाक, जस्टीस दिवपाक. आनी हातून आमी कोणाक गुन्यांवकार करची आमकां सजमना. आमची पुलिसेनी, आमच्या सरकारान हेजे पयलीं फाटींच एक तेजपाल एपिसोडाचेर व्हडली आवाज करून भरपूर धांवपळ काडली. पूण तेका लागून तर ते करूंक शकताले जाल्यार हे चलयेक कित्याक करूंक शकूंक ना हो प्रश्न आमच्या मनार येता. असो कित्याक आमी दोन भाशेन आमच्या समाजाक दोन तरेन आमी पळयता, दोन तरेन आमी जस्टिसाचे तांचे तागडेन घालता. हे प्रश्न आमी कोणाक विचारपाचें आमकां सजमना. पूण व्हडले अन्याय जाला, त्या फॅमिलीचेर अन्याय जाला, आनी गोंयकारांक तरी आमकां साप लज म्हणपाक की आमी गोंयांत रावता आनी आमी एक बरे जस्टीस सोसायटीन रावता म्हणून. तेजपालाक हाडपाक 24 वरां सुद्दां गव्हर्मेंटाक लागली ना. आनी ह्या इल्ल्याशा भुरग्याक 1 वर्स पूर्ण जाले तरी सुद्दां हांकां तो एक्यूज मेळना. कित्याक मेळना? आज तेजपालाक हाडूंक लागून तुमी कितले प्लॅनान गेले. ते सुनीता सावंत प्लॅनान वचून तेणे त्या एक्युजाक घेवन येयलो. सगळे सीआयडी रिपोर्ट सामके धांवले आनी ह्या भुरग्याक लागून कांयच ना. वर्स जाले तरी सीबीआयन स्कुलाच्या मुख्याध्यापिकेची अजून जबानी घेवंक ना. घडणूक थळावेले आनी फॉरेन्सिक पुरावे आरोपीन ना केल्यात. चवकशी फुडें वतली जाल्यार सीबीआय अजूनय बायल पुलीस अधिकाऱ्याची वाट पळयता. केस सुरवातीक गोंय पुलिसांनी हाताळ्ळी.
तांकां डेड एंड मेळ्ळो म्हूण काडून सीबीआयक दिली. आतां सीबीआय तरी कितें करपाक शकतली काय ना हाचेर दुबाव. दिशान परब प्रुडंटा खातीर. तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाची न्यायालयीन कादय आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. ताच्या जामीन अर्जाचेर पणजेच्या कोर्टात बुधवारा निकाल लागतलो. पत्रकार चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केलो म्हूण तेजपालाचेर आरोप आसा. 1.5 म्हयनो जालो तेजपाल जेलींत आसा. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.